नमस्कार. आयच्या ह्या आमच्या खाशेल्या ब्रॉडकास्टार तुमचे सगळ्याक येवकार तुम्ही पळोवपाक शकतात. गोंयभरच्यान सद्दाच्या भशेन आमचे रिपोर्टर सगळे आमचे जॉइन जाल्यात. कितें चल्लां गोंयांत, प्रत्येक कडच्यान अपडेट कितें आहा ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी भासाभास करतले. सगळे लोकेशनांतल्यान क्रायम रिपोर्टर धरून जे हेल्थाचे अपडेट आहा आनी म्हत्वाची गजाल जी आहा, आनी एक पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळा मांद्र्या. खंयची अपडेट आनी आमचो महेश गाडी सिनियर रिपोर्टर मांद्रे आसा. सो महेशा कडच्यान आमी सुरवात करया हेल्थाची आनी मांद्रेची अपडेट घेवन. महेश, कितें आहा परिस्थिती? आनी म्हाका एक गजाल जाणून घेवपाक जाय, मांद्र्या वातावरण कशें आहा? भरपूर रिपोर्ट येता आमकां की लोक मातशे काताबूल जाल्यात, मातशे आबूज जाल्यात बी म्हणून. सो वॉट इज द सिच्युएशन यू आर इन मांद्रे? सो टेल अस वॉट इज हॅपनिंग देर आनी ओवरऑल हेल्थाची अपडेट कितें आसा? प्रमोद, आम्ही कालूच हांगा बसून खबर केल्ली की काल आम्ही बरी गोष्ट उलयले की 47 अशे आमकां नेगेटिव्ह मेळ्ळे म्हणून पेशंट. आणि आयज सकाळ फुडें प्रुडंटान ब्रेकिंग केली की एक पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळा, तो बीन मांद्र्याचो. सो मांद्र्या अशें आहा की मांद्र्या ट्युरिस्ट बेल्ट. मांद्र्या भितर लोक सॉलिड भिल्या सध्या. आणि लोकांक अशें दिसलें की मांद्र्या पावला काय म्हणून यो, म्हणजे जो लास्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ सायड म्हणटात तो मांद्रे एरिया, त्या पार्टान कोरोना व्हायरस पावलो म्हणून. पण ऍक्च्युली पळोवंक गेलो जाल्यार तो कोण पेशंट आहा तेणे स्वताक क्वॉरंटायन करून घेतिल्लो आणि तो एक बरी गोष्ट की तो कोणाच्या चडसो कॉन्टॅक्टान येवंक ना म्हणटात अजून. तशी आमकां अजून ताची हिस्ट्री मेळोंक ना. आमी अजून फायंड आउट करता. सो लोकांचे सदांच आमकां फोन येतात की तो खंयच्या गांवाचो, म्हणजे खंयच्या वाड्यालो ते विचारतात. म्हजे फ्रेंड बीन आहात जे मांद्र्यान, ते म्हाका म्हणटात खंयच्या वाड्यालो ते आमकां प्लीज सांग म्हणटात. जेणे करून आमी त्या एरियेन वचना आणि त्या घरा भायरूय आमी त्या लोकांक भायर सरपाक दिना म्हणून. सेकंड थिंग प्रमोद, अशें जाला की ह्या एरियेन चडशे फॉरेनर आसात. सो आता कालूच आमी पळयला की सध्या होम मिनिस्ट्रीन एक गायडलायन्स काडल्या की जे जितले फॉरेनर्स आहा तांकां सगल्यांक तांची कंट्री व्हरपाक सोदता. सो तांचे फ्लायट्स येतात. तांकां एक गायडलायन्स घालून दिल्या की जेंकां कोणाक वचपाचें आसा तांकां पयलीं ते चॅकअप करतले. जर तो पॉझिटिव्ह ना, ताका जर सिम्पटम्स दिसतात म्हणजे कोरोना व्हायरसाचे, जाल्यार ताका क्वॉरंटायन करतले. जर ताका सिम्पटम दिसना जाल्यार ताका वचपाक दितले. सेकंड थिंग, जी लोकल ऑथॉरिटीज आसा, जे कलेक्टर जावं डेप्युटी कलेक्टर, तांच्यांनी तांकां पास इश्यू करचे तेंच्या व्हेहिकलांक, की तांच्यांनी तांकां वचोंक दिवपाचें म्हणून. थर्ड थिंग हांव तुका आनी एक सांगता की हांगा एक प्रॉब्लम जालो की फॉरेनरांक भाजी बीन मेळनाशिल्ली. आयज आमी पळयता की ग्रोसरी आयटम जावं भाजी ही लोकां कडेन पावल्यात सोडून दियात, पूण त्या भायर जितले फॉरेनर आहात तांकां बीन पावल्या ती. सो आतां व्हडलोसो हेडीन प्रॉब्लम ना. लोकांक एक्चुअली भायर सरपाची गरज ना. आयज जेन्ना पेशंट मेळ्ळो म्हणून जेन्ना कळ्ळें आणि प्रुडंटान जेन्ना ब्रेकिंग केली की मांद्र्याचो पेशंट म्हणून, तेन्ना लोक इतले भिल्यात की लोकांनी ऑलरेडी थोडोसो स्टॉक करून दवरला म्हणजे फुडल्या एका विकाचो. सो आतां तरी लोक, म्हाका दिसता लोकांनी सिरियस घेवपाचें आनी लोकांनी भायर सरचें न्ही. पॅनीक जावचें न्ही, पूण लोकांनी एटलीस्ट भायर सरचें न्ही. जाता इतलो सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाचो. त्या एक गजाल जी आमकां आयकूं येता की म्हाका दिसता आमदारूय उलयला, दयानंद सोपटे उलयला की तांणी सांगलां की ह्या मनशाचें थंय बार आसा, तो लोकां बरोबर भोंवतालो, लोकां बरोबर नुस्तें बिस्तें घेवपाक वतालो. सो ताका लागून हो पॅनीक चड वाडला म्हणून. सो हे आमदाराची हें आसा, आमचे कडेन ताजें रिएक्शनूय येतात मांद्र्या सावन खुबशीं. सो ही जी गजाल आसा ती अजून पर्यंत आमचो सगळ्यांत व्हडलो इशू. जे आमचे लोक गोंयकार भायल्यान आयल्यात ते स्वताक क्वॉरंटायन करून घेनात, होच आमचो सगळ्यांत व्हडलो इशू काय कितें? एक्चुअली पयलींच्यान आमी पळयला की ह्यो जो कोरोना व्हायरस आहा तो लोकल ट्रान्समिशन ना अजून तरी. जे कोण भायल्यान येता पळय तितलेच, म्हणजे आमकां इवन फर्स्ट केसीस जे मेळ्ळा पळय ते इवन भायल्यान आयले पळय तितलेच. सो लोकांनी म्हणजे आमी सदांच म्हणटा की गोंयकार हो सदांच हुशार आसता की तो स्वताक एक प्रोटेक्ट करता आनी आपल्या फॅमिलीकूय प्रोटेक्ट करता. सो प्रत्येक इतल्या लोकांनी इतल्या लोकांनी सदांच उगडास दवरपाचें की जर तांकां सिम्पटम महेशाचो नेटवर्क मातसो म्हाका दिसता आमी परत महेशा म्हाका सद्याक मडगांव या. सावियो डायस आसा आमचे कडेन मडगांव सावन. सावियो, सावथाची परिस्थिती कितें आसा? कारण सी फेरर्सांचो इशू जो आसा तो स्ट्रॉंग जावपाक लागला. वॉट इज द सिच्युएशन इन सावथ? मारगांव म्हणल्यार सावथेज एरियान मेजर प्रॉब्लम म्हाका नॉर्मल जाय येवचें दिसता, पूण अशें दिसता की सालसेतकार चडशे एडजस्ट जाले हे इशूआक. आतां वेजिटेबल जावं फ्रूट मिल्क हे सगळे सप्लाय नॉर्मल जायत येता. तशेंच आयज जे होलसेलर आहा तांकां बी खूब
स्टॉक येना सो ते म्हणटा जांकां जाय ते तांकां मेळटलें लोकांक मेळटलें वेजिटेबल जावं भरपूर आहा मिल्क नॉर्मल एवरीडे येता आटा आनी हे ते आतां हे 2 दिसांनी सप्लाय करता म्हणटाय पूण तरी पूण स्टील थोडी ग्रोसरी शॉप्स आहा ती बंद आसा कित्याक तांकां अजून स्टॉक पावना सप्लाय जालो ना सो हेजेर आनी नुस्त्या बी कितें जाता सकाळ म्हळ्यार लोक येता वयता 8 म्हळ्यार लोक मार्केटांतल्यान कितें जाय ते घेता आनी वयता घरा सो हे भाशेन आहा आनी एक इशू आहलो जो मायग्रंट जे होमलेस आहा तांकां आतां एक जो स्टेडियम बांदला नावेली ते स्टेडियमान दवरलेले आहा आनी तांकां म्युनिसिपालिटी जावं आमचे गोंयकार जे उदार मनाचे आहा ते तांकां जेवण बेवण सगळें दितात सो हे भाशेन सालसेत एरियान म्हणजे म्हणपाक जाता सालसेतचो लोक आतां हे लॉकडावनाक एडजस्ट जाला आनी सोशल डिस्टन्सिंग बी जातात आनी आतां चड भोंवना न्ही पुलिसांक बी म्हाका चड त्रास पडना सालसेत एरियान सो एक गजाल सी फेरर्सांचो इश्यू जो आसा तो कितलो सिरियस आसा आनी ताजेर कितें मतां आयकूं येतात सी फेरराचे जेन्ना ते येवपा लागतले तेन्ना इशू हे नासलो कित्याक थोडे सी फेरर जे येयलो आहा आतां म्हाका खबर मेळ्ळे ते प्रमाणे तेणे कूल आपोवन घरांत सो अनलेस ते आतां हे आमचो ट्रान्सपोर्ट जावं फ्लायट ट्रेन येवपा लागतले आनी ते येतले तेन्नाच हो इशू मातशें सेन्सिटीव जातलो सद्याक तरी आतां कोण येयना न्हू सो नॉट अ बीग प्रॉब्लम पूण सालसेत तितले जायते भुरगे बोटीर आहा जायते जाण म्हाका कॉन्टेक्ट आहा सो ते म्हणटात थोड्यांक जेवण मेळटा थोड्यांक मेळना थोड्यांक खंय गॅस्टांगे रुमान घातल्यात बोटी खाली आहा काम ना तांकां सांगलें तुमी देवा आनी वचात घरा आनी जेन्ना तुमकां जाय तेन्ना आमी कंपनी आपयतली अशें तांकां सद्या सांगिल्लें आसा सांगिल्लें आसा ओके थँक्स तावयो गो टू आवर क्राइम रिपोर्टर मुकेश कुमार मुकेश व्हाट इज द थिंग बिकॉज पिछले 2 दिनों से जो खबरें आ रही है रिगार्डिंग क्वारंटाइन पीपल एंड निजामुद्दीन केरला गुजरात there are too many things that are coming that we are hearing so what are you hearing what is the exact information from पुलिस क्या कह रही है और ये जो लोग हैं जो बाहर से आए थे यहाँ पे मिले हैं उनका स्टेटस क्या है मुकेश आपकी आवाज प्रमोद अब आवाज ठीक है या अब आ रही है बताइए गोवा पुलिस से जो मेरी बात हुई है कल सीएम ने कहा था कि 47 पर्सन है जो निजामुद्दीन से जुड़े हुए हैं अब चूंकि सीएम ने स्टेटमेंट कर दिया तो इस बात को कोई ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड डिनाई करना नहीं चाहता है बट सच्चाई यही है कि सिर्फ 9 लोग ऐसे हैं जो सीधे निजामुद्दीन अटेंडी हैं जो वहां मरकज में शामिल हुए थे बाकी के जो 37 लोग हैं वो जैसे मैंने बताया था कि गुजरात का एक ग्रुप है जिसमें 9 लोग शामिल हैं जो केरला से यहाँ आए हैं तो ऐसे ही कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो लोग हो सकते हैं कि किसी तरीके से निजामुद्दीन वाले ग्रुप के संपर्क में आए हों तो उनको डायरेक्टली निजामुद्दीन अटेंडी नहीं कहा जा सकता लेकिन ये संभव है कि वो लोग किसी तरीके से उन लोगों के संपर्क में आए हों जिन्होंने निजामुद्दीन मरकज को अटेंड किया था तो ये मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं दूसरी बात जो गोवा पुलिस से बात करके हमें पता लगा कि जो लॉकडाउन वायलेशन के केसेस हैं वो नॉर्थ के मुकाबले साउथ गोवा में ज्यादा आ रहे हैं मैं एक डाटा आपको कल तक का डाटा मैं बताना चाहूंगा कि 2500 केसेस बुक किए गए या फाइन किए गए जिसमें से कि नॉर्थ गोवा में सिर्फ 81 है और उसके बाद बाकी 2400 से ज्यादा जो केसेस हैं वो साउथ गोवा के हैं तो एक खास तौर पर गोवा पुलिस के लिए कंसर्न है कि लॉकडाउन वायलेशन जो है साउथ गोवा में ज्यादा किया जा रहा है और इसके लिए गोवा पुलिस फिर से अपील कर रही है कि अगर कोई जरूरी काम नहीं हो तो लॉकडाउन को मेंटेन करें अभी हम लोग हाफ वे ही पहुंचे हैं 14 तारीख तक जो लॉकडाउन है अभी हमें आधी दूरी तय करना है और सीरियस जैसा कि आज फिर हमने देखा कि एक मांद्रेम का जो केस मिला है तो ये दिखाता है कि मैटर अभी भी सेंसिटिव है और पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है प्रमोद और कोई उपाय योजनाएं पुलिस कर रही है मतलब
व्हाट इज द स्ट्रेटजी नाउ, ऑन रोड स्ट्रेटजी क्या है, और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं या जैसे है अभी वैसे ही रहेंगे? नहीं, आईजीपी से मेरी बात हुई इस बारे में, तो उनका ये कहना था कि 28 सर्विसेज हैं जो राज्य में एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब 28 सर्विस से जुड़े हुए लोग मूवमेंट कर सकते हैं। तो गोवा पुलिस जो है जगह जगह पे चेक जरूर कर रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि खासतौर पे फार्मा कंपनी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सारे वर्कर जुड़े हुए हैं जो रहते कहीं और हैं, और उनको ऑफिस आवर में उनको मूव करना होता है। तो इसलिए गोवा पुलिस कोशिश तो कर रही है, लेकिन आप रास्ते पर देखेंगे तो लोगों का मूवमेंट बढ़ रहा है। लेकिन अगर जेन्युइन पर्सन है जो कि एलिजिबल है मूव करने का, उनका बिल्कुल उनका बनता है, वो जरूरी भी है। बैंकिंग सर्विस हो, पोस्ट ऑफिस सर्विस हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इस तरीके के जो सर्विसेज हैं उनको तो चलना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसे लोगों के लिए हो रही है जो बिना किसी काम के रोड पे निकल रहे हैं, और साउथ गोवा में खास तौर पे निकल रहे हैं। गोवा पुलिस अपने तरीके से फाइन भी कर रही है, व्हीकल सीज किया जा रहा है। दूसरी तरफ से गाना गा करके हमने कल देखा कि लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है गोवा पुलिस, तो प्यार से भी समझाने की कोशिश हो रही है, दंड देकर के भी समझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अंत में गोवा पुलिस यही अपील करती है कि जो कुछ भी किया जा रहा है सबकी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, इंडिविजुअल की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, और सहयोग सभी से चाहिए। तो सख्ती बरतने के मूड में पुलिस नहीं है, लेकिन उम्मीद करती है कि लोग इस बार में अवेयर हो कि मामला अभी भी बहुत टफ है। केसेस भले ही कम हो, लेकिन किसी भी वक्त ये संख्या ज्यादा भी बढ़ सकती है। इसलिए जरूरत है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम लॉकडाउन पीरियड में अपने घर में रहने का। प्रमोद। हाँ, थैंक यू मुकेश। नाउ वी गो टू विक्रम. विक्रम, वास्कोची अपडेट किती आहा आणि व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स दॅट यू वॉन्ट टू हायलाइट टुडे? सर आता सद्याक वास्कोची ग्रोसरी जावं वेजिटेबल्स हाजे कांय सद्या टेन्शन ना. सगळे कडेन सगळे एवरीथिंग इज नॉर्मल. पूण आता एक न्यूज आयिल्ली आसा की वास्को बेस्ड जो स्क्वॉश प्लेयर आसा यश फट्टे, हू हॅड रिसेंटली वन द फ्रेंच ओपन इन द ज्युनियर सेक्शन, ही इज स्ट्रँडेड इन इंग्लंड. प्रुडंट इज ऑलरेडी इन टच विथ देम. हांव तांचे ऑलरेडी संपर्कान आसा. बट द गुड न्यूज इज दॅट ही इज सेफ. तो सद्याक इंग्लंडान आसा. कॅर इज बींग टेकन अबाउट हीज रिक्वायरमेंट्स, आनी ही हॅज ऑल्सो अपील्ड की लोकांनी सोशल डिस्टन्स मेंटेन करचो म्हणून. सेकंडली जशें महेशान सांगिल्लें की फॉरेनरांक जितली गायडलायन आयल्या तशें आतां सद्याक इन द लास्ट फ्यू डेज वास्को एअरपोर्टाच्यान देर आर अबाउट अ लॉट ऑफ फ्लायट्स दॅट आर गोईंग बॅक. म्हणजे हांगा जे कोण गोंयान जावं इंटरनॅशनल पॅसेंजर स्ट्रँडेड जाल्ले ती फ्लायटी ते पॅसेंजरांक घेवन वेगळ्या वेगळ्या भागांनी वता. फॉर एक्झाम्पल आता आयज सकाळी एक सकाळी एक 11वी रिलीफ फ्लायट, दिस इज द 11th फ्लायट रिलीफ फ्लायट, इट हॅज लेफ्ट टू इटली विथ अराउंड 225 पॅसेंजर्स. आता मेरेन 2248 एडल्ट आणि 50 इन्फंट्स, म्हणजे हे सगळे जे वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी शिरकल्ले इन इंटरनॅशनल पॅसेंजर्स हांकां आतां म्हणसर तांकां तांच्या घरान पावयल्लो आसा. सेकंडली रिगार्डिंग जशें आतां मुकेश कुमारान सांगलें आमकां, काल वास्को पुलिसाचो PSI डायगो ग्रेशियस हाणें एक कांतार म्हणून वास्कोन अवेअरनेस क्रिएट केले ऑन कोरोना व्हायरस, आणि ताजो व्हिडिओ व्हायरल जावन लॉट ऑफ पीपल हॅव एप्रिशिएटेड दॅट मूव. बिसायड्स दीस आतां वास्कोन एज रिगार्डिंग द हेल्थ सॅनिटायझेशन सगळे वाठारांत चालू जाल्लें आसा. आयज वास्कोची म्युनिसिपालिटी, हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेडाचे यूज करून आयज वास्कोचो आमदार कालूस आल्मेदा, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक, सगळे काउन्सिलर, चेअरपर्सन हांच्यांनी वेगळे वेगळे जाग्याचेर आयज डिसइन्फेक्शन केलें. सो एवरीथिंग इज कमिंग बॅक टू नॉर्मल, थिंग्स आर हॅपनिंग हियर. पूण सद्याक कितें आसा, आयज मातशें आमी जेन्ना वास्को गेल्ले रावंड पळोवपाक टू टेक द अपडेट अबाउट द सिच्युएशन, आयज मातशे पुलीस फोर्स मातसो वाडलेलो आसा. जायते कडेन ते चॅकिंग करपाक लागल्या. गरजे भायर जे काल म्हणसर मातशे रिलॅक्स आशिल्ले ते आयज मातशे स्ट्रिक्ट जाल्ले आसा, and they are checking at every point whether there is a reason for people to move or no. Supply wise everything is okay, normal, कांयच प्रॉब्लेम ना वास्को. कितली फ्लायट, कितली ट्युरिस्ट सद्याक गेल्यात वास्को सावन जे गोंयांत स्ट्रँडेड आशिल्ले, आनी खंयच्या देशांनी गेल्यात? As of now 11 फ्लायट्यो भायर सरले हांगच्यान. पीपल हॅव गॉन टू जर्मनी, पीपल हॅव गॉन टू इटली, पीपल हॅव गॉन टू हेल्सिंकी. एक काल एक फ्लायट पॅरिस गेल्या.
सो अशे वेगळे वेगळे जाग्याचेर ऑल टुगेदर आतां मेरेन 2248 passengers have been taken since the lockdown of March 25. आतां म्हणसर 11 फ्लायट्यो आयल्या. Qatar Airways has been taking people. Then there is Finnair that is come. मागीर Air Indiaची flight is going via Bombay to Frankfurt. So अशें करून वेगळे वेगळे जाग्या कंट्रीच्यांनी फ्लायट हांगा रिलीफ फ्लायट आतां सद्याक डोमेस्टीक इंटरनॅशनल सद्याक एअरपोर्ट इज क्लोज फॉर देम बट ओनली फॉर रिलीफ फ्लायट एअरपोर्ट इज ऑपरेटिंग 24/7 म्हणजे तांची रिलीफ फ्लायट थंयच्यान येता आनी हांगचे पॅसेंजर भरून दे आर गोईंग अँड इट इज व्हेरी क्लियर दॅट द एअरपोर्ट इज टेकिंग एक्स्ट्रीम केअर सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन जाल्लो आसा आनी पॅसेंजर्स आर गोईंग बॅक हॅपिली बॅक टू देअर ओन कंट्रीज फ्रॉम गोवा. ओके थँक्स विक्रम. परत जायला तुमी म्हारा येतले. लौकीक शिलकर आमचो चीफ रिपोर्टर आसा. लौकीक वॉट आर द हायलायट्स ऑफ टुडे आणि तू जेन्ना आज खूप जाणां कडेन उलयलो तेन्ना वॉट इज द सेन्स यू आर गेटिंग की कितें ओवरऑल गव्हर्मेंट लेवलाचेर एडमिनिस्ट्रेशन लेवलाचेर सेन्स कितें आसा, अर्जन्सी कितें आसा, सिरियसनेस कितें आसा आनी ऑन ग्राउंड सिच्युएशन कितें आसा? लौकीक. ओके आय विल म्हणजे मुकेशान जे कितें सांगलें नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा मुकेश जे म्हणटालो साऊथ गोवा केसीस खूब आहा म्हणून वायलेशनाच्यो आनी नॉर्थ गोवा ना. हांव नॉर्थ गोवाची एक गजाल सांगता. सकाळीं आमी जशे रावंडाक भायर सरले हांव पर्वरे गेलो. पर्वरे पूल काडून जे सर्कल मेळटा थंय सकाळी फुडें बरो फोर्स आसलो 10च्या सुमार. एक 5-6 पुलीस लोकांक आडोवन तेंचे कार्ड चेक करून तेंचे कडेन ट्रॅव्हल पास आहा काय तें चेक करून मागीर तेका वचपाक दिताले नाजाल्यार तेंकां यू टर्न मारून ते रिटर्न वचपाक लायताले. ही गजाल हांवें 10 सुमार पयली हांवें कवर केले थंयच्यान मागीर हांव पर्वरीच्या फुडें गेलो थंयचो बागायतार ती सगळ्यो गजाली चेक केल्यो. बेतीन पुलीस घातले काय पयले ते नुस्त्याचे जेटीचेर मालीम जेटीचेर पुलीस घालपा आसले घातलेले हेंच्यांनी. परत 11 सुमार तेच सर्कला कडेन यो जाल्यार एकूय पुलीस ना. त्या टायमार तेंकां च्याची फेसिलिटी येयल्ली थंय सो थोडे च्यावू घेताले थंय तेंचे ते हें आहा ते तेंकां रावपाक जागो दिला थंय. म्हूण हांव परत एक अर्दवर फुडें गेलो रावंडाक. अर्दवरान परत यो जाल्यार ते च्या घेताले तेवूय बी गेले आनी एक नॉर्मल थंय 2-3 जाण आसतात ते गाडयो ते पुलार वचपाक पळयता पळय न्हू तेच पुलीस आसले आनी ते चेकींग हांगासर बॅरिकेड घालून करताले ते पुलीस परत येयलेच ना. मदीं हांवें 1 वराचो हें दिवन 1 पावण वराचो हें दिवन पळयलो तेंकां वचून एक रावंड मारून येवन परत ते येयल्ले नाशिल्ले. सो नॉर्थ गोवान ही परिस्थिती आहा लॉकडावनाची. एक सकाळचे कामाक वचपाचो टायम आहा तेन्ना ते स्ट्रिक्टली घेता आनी मागीर ते लूज पडटा ते लूजूच उरता मागीर तेंचे. आनी दुसरे हेचे व्हेजिटेबल्साचे म्हण सगळे जाग्यार पडलेल्या गरजे पेक्षा चड भाजी गोंयान पावल्या म्हणपाक जाता. ग्रॉसरी इल्ली करून जाग्यार पडटा. तेंचे मानायचे प्रश्न जे तेंकां लोडर जाय पडटा ते सोडोवपाचो ते आतां यत्न करता आनी जितली ग्रॉसरी येता गोंयान जवळ जवळ 27-28 ट्रक दिसाक येता ग्रॉसरी प्रायवेट आनी थोडे मागीर हे बागायतदार बी तशे. सो ती ग्रॉसरी पुरो अशी सप्लाय सारको करीत जाल्यार पुरो अशी गोंयकाराक कित्याक आतां हॉटेल्स काय चालू ना टुरिझम इंडस्ट्री बंद आहा हॉटेल्स सगळी बंद आहा कसले देवळांनी इव्हेंट जायना खंय जेवणां मोठी जायना लग्नां जायना सो ही ग्रॉसरी आहा ती घरांनी वापरपाक पुरो आहा ती पुरक क्वॉन्टिटीची आहा. दुसरे काल एक जाल्यार काल एज्युकेशनांतल्यान 2 सर्क्युलर आयली 9वेची एग्जाम 11वेची एग्जाम 12वेचे पेपर उरले तेंचे 10वेचे पेपर उरले तेंचे तिजे कन्फ्युजन जालें कितें थोडे कितें स्कुलांनी मोबायलाचेर कितें तरी हें करपाचें मागीर कन्फ्युजन ते आमी काल सीएमाक विचारलें तेजे आयज तेणें आमकां ब्रीफ करता म्हटल्यार आयज जेन्ना ते सांजचे प्रेस कॉन्फरन्स घेतले तेन्ना एज्युकेशनाचेर सर्क्युलर येयले तेजे एक्झॅक्टली कितें करपाचें वा तितून कितें चेंजीस जाले ते एज्युकेशनाचे आयज कळटले लोकांक आयज सांजचे 6 म्हटल्यार सारकें क्लियर पिक्चर कळटलें एज्युकेशनाची जी सर्क्युलर आयिल्ली तेजे मिनींग कितें आनी तितून कितें चेंजीस जाल्यार ते आयज सगळे कळटले आमकां सीएमा कडल्यान. प्रमोद थँक्स लौकीक विल कम बॅक टू यू अगेन. विवेक प्रभू जॉइन जाला आमकां फोंडे सावन. सो विवेक फोंडेची कितें अपडेट आहा वॉट इज द मार्केट सिच्युएशन आनी मेजर इश्यूज कितें आसा? प्रमोद सध्या तरी म्हाका दिसता जो सप्लाय आशिल्लो ग्रोसरी आनी बाकी भाजयेचो तो सध्या सगळो सुरळीत चललेलो आसा. सगळ्यांक भाजी ते सगळें वेवस्थीत माने जी लायन दिसताली आमकां 2-3 दिसान ती लायन आयज कमी जाल्ली आसा. दुसरी बरी गजाल म्हणल्यार आयज सेल्फ हेल्प ग्रुप जावं म्हणल्यार जायते लोक आयज जेवणां करून लोकांक पावोवपाक लागल्या. म्हणल्यार आयज अशेंच एक मारवाडी समाज मुखार येयल्या ते आपल्या भितर कॉन्ट्रिब्युशन करता आनी व्हेज पुलाव बिर्याणी आनी तांकां मदत ही आमदार करता बारीकशी आनी तितूंतल्यान ते सगळ्यांक आयज टिफीन घरांतल्या घरान व्हरोन तांकां पावोवपाक लागल्या. म्हणल्यार हे टिफीन जे आसा ते डेली वेजीस लेबर आसा जावं तांकां घरा कडेन आमी जशें सामान व्हरोन दवरूंक शकता तशी तेंची परिस्थिती ना सध्या तरी. सो तांकां हे दोनूय टायम जेवण म्हणजे जवळ जवळ 700 जेवणां
दिसाक हे तांकां पावयता. आनी एक मेजर गजाल आयकूंक येयले ती म्हणल्यार उजगांवान नेस्ले फॅक्टरी सुरू करपाक डेप्युटी कलेक्टरान सरकारान थंय परमिशन दिलां. पण आयज जेन्ना उजगांव भागांत लोकांक कळ्ळें तेन्ना ते सगळे पावले थंय एलोंग विथ पंच आनी झेडपी. आनी ही फॅक्टरी समज जर तुमी चालू करपाक दिता जाल्यार उजगांव सगळे ओपन करा जर तुमकां भंय ना जाल्यार, ना जाल्यार 14 तारीख पर्यंत ते लॉकडावन करची अशी तेंची मागणी आसा. आनी जर फाल्यां समज जर चालू जाता जाल्यार आमी फाल्यां येवन लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेतले आनी थंय आंदोलन करतले अशें तेंचें म्हणणें आसा. ते एक गजाल जाली. हय प्रमोद. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां म्हाका दिसता सगळे कडेन लोकांक ज्यो गरजो वस्तू आतां मेळपाक लागल्या म्हणून चड लोक आतां भायर सरपाचे बंद जाल्ले आसा. थँक्यू. एक वील कम बॅक टू यू. एक गजाल म्हाका जाणून घेवपाक जाय. आज रवी नायकाची पत्रकार परिशद जाल्ली सकाळी, सो त्या दृश्टींतल्यान कितें मागणी केल्या? प्रमोद तांणी अशी मागणी केल्या पयल्यान पयली ताणें म्हणलां की नरेंद्र मोदी आमचे जो पंतप्रधान आहात ताणें जे सांगलां तेजेर आमी सगळे पाळपाची गरज आहा. म्हणजे घरांतल्यान भायर सरूं नाका आनी ज्यो त्यो गजाली सांगल्या त्यो. दुसरी गजाल ताणें सांगल्या की जे सोसायटीन आतां पळय जे रेशन येतलें आमकां फक्त तांदूळ मेळटा. काही हितूर नॅशनल हितूर ते इम्प्लिमेंट केल्या की बाकीचे कडधान्यूय मेळटा. ते गोंयान ना. गोंयान फक्त आमकां तांदूळ मेळटा. सो ती स्कीम गोंयच्या सीएमान इम्प्लिमेंट करची गोंया खातीर आनी बाकीचे कडधान्य म्हणजे तांदळा बरोबर तेल, साकर, गंव हे सगळें तांकां थंय मेळचें अशें म्हण ताणें एक अपील केला गव्हर्मेंटाक. एक गजाल हांव बिफोर आय गो बॅक टू सावयो म्हाका एक गजाल सामकी स्पश्टपणान सांगपाक जाय. ती म्हळ्यार सकाळी सावन जो विशय चल्लो की काल राती एक हें सर्क्युलेट जालें. पुलिसांचो एक फॉर्म सर्क्युलेट जालो जातूंत भितर म्हणिल्लें की एक पेशंट जो कोविड-19 वॉर्डाक आसा जीएमसींतल्या तो काल राती सोंपलो आनी सगळ्याक बोवाळ जालो की कोरोना व्हायरस लागिल्लो एक मनीस सोंपलो म्हणून. सो लेट मी क्लॅरिफाय इट. आमी आज सकाळी ह्या बाबतींत एक ब्रेकिंग न्यूजूय दिल्या व्हेरी क्लियरली, बट लेट मी क्लॅरिफाय इट अगेन की तशें जो मनीस आशिल्लो ताका रेस्पिरेटरी सीओपीडी म्हणटा तो आजार आशिल्लो ते 113 वॉर्डा भितर घाल्ले कारण तांची सिमटम्स आनी कोरोना व्हायरसाची सिमटम्स ही सिमिलर आसतात. म्हणून तांकां त्या वॉर्डा भितर क्वॉरंटायन करून दवरिल्ले. आनी तांची जे डिमायस जाला त्या डिमायसा फाटलें कारण कोरोना व्हायरस न्ही, तो जो इलनेस तांकां सीओपीडीचो आशिल्लो तातूंतल्यानूच तांची तब्येत बिगडली आनी ते सोंपले. सो कोणेच परत हांव सांगता की अफवा हें करून कोरोना व्हायरसाचो पेशंट गोंयांत सोंपलो बी अशी गजाली सर्क्युलेट करप ह्यो चुकीच्यो. तशें जालें ना. तांची टेस्ट जाली, ती टेस्टूय नेगेटीव आयल्या. तांकां कोरोना व्हायरसाचो संसर्ग जालो नाशिल्लो हें त्या टेस्टींतल्यान तरी सिद्ध जालां. ताका लागून प्लीज मेक इट अ पॉयंट यू डोंट स्प्रेड रुमर्स आनी चुकीची म्हायती तुमी लोकां मेरेन पावोवची न्ही. वॉट्सॅपार कितें तरी आयलां म्हण तें धरलें आनी फॉरवर्ड केलें अशें जावचें न्ही हें नमळायेचें मागणें. हांव सावयो म्हऱ्या वता परत. सावयो मडगांव आतां कोविड-19 हॉस्पिटल आसा. क्वॉरंटायन टीबी हॉस्पिटलाकूय क्वॉरंटायन करतात. मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाकूय क्वॉरंटायन फॅसिलिटी तयार करून दवरल्या. हाव आर दीस फॅसिलिटीज फंक्शनींग? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान प्रमोद सद्याक हे तेंचे अजून रेडी जालें ना. तेंचें काम चालू आहा. दे आर प्रिपेरिंग इट. दे आर सेयिंग इट विल फॉर 100 सस्पेक्ट. आनी ते रेडी जाता म्हळ्यार म्हाका दिसता 2 ते 3 दीस वयतले. चड करून नेक्स्ट वीक रेडी जावपा जाय. आनी जे आमचे मुतीर आसा जावं ESI हॉस्पिटल हिंगा फॅसिलिटी बऱ्यो आहाय. मुखल्यान पुलीस आहाय, भितर डॉक्टर आसतात आनी ते प्रॉपर म्हाका दिसता भितर कॅर घेता आसतले पळय जे सस्पेक्ट आसा तेजे जो पेशंट्स आसा तेजे. असो कांय हे आयकोंक येयना तेंचे भायर प्रमोद. या मुकेश एक गजाल हें करपा जाय पुलिसेच्या लेवलाचेर. इज देर समथिंग की ज्यो हे फेक न्यूज किंवा ज्यो अफवा हें करतात आनी गरज नासतना पॅनिक तयार करपाचो प्रयत्न जाता, उनके बारे में पुलिस क्या करना चाहती है? व्हाट इज द व्यू? I know police department is continuously is in touch with you, with us. We are also working with them so that there is no fake news or rumors being spread around. But how serious is the police department taking this? सर, गोवा पुलिस के अंदर एक सोशल मीडिया सेल है जो सोशल मीडिया पे होने वाले एक्टिविटीज को और खास तौर पे एक न्यूज से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं उसको ट्रैक करती है.
और उसके जितना मैटर सेंसिटिव होता है उसके अकॉर्डिंग काम भी किया जाता है। और इसका नतीजा आज हमने देखा है कि मांद्रेम साइड में एक पर्सन ने कुछ प्रोवोकेटिव पोस्ट डाला था फेसबुक पे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। तो पुलिस इसमें कोताही नहीं बरत रही है, लेकिन प्रॉब्लम व्हाट्सएप के साथ क्या है कि ये जो व्हाट्सएप है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होने की वजह से ये पता नहीं लग पाता जल्दी कि किसने इस फेक पोस्ट को जनरेट किया है। तो पुलिस ट्रैक जरूर कर रही है, कोशिश करती है। अब जैसे कई ऐसे मौके भी आए हैं जब हमारे प्रूडेंट के लोगों को गलत तरीके से मिसयूज करके उसे फोटोशॉप करके गलत मैसेज स्प्रेड किया गया, तो पुलिस को अगर पता लगती है तो हमें कांटेक्ट करती है। या इस तरीके का कोई इंसिडेंट होता है जिसमें किसी का लोगो किसी अखबार का नाम यूज किया गया है, तो गोवा पुलिस तुरंत ही उस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करती है और कोशिश करती है, जैसे कि हमने किया भी है, कि तुरंत हम इस चीज को डिस्क्लेमर चलाते हैं या पोस्ट करते हैं कि ये न्यूज फेक है। तो गोवा पुलिस मजबूरी में, क्योंकि इतना जल्दी ट्रैक नहीं हो पाता कि व्हाट्सएप पे पोस्ट किसने डाला है, तो वो कर रही है। और जैसे फेसबुक पे जहां ट्रैक किया जा सकता है, नंबर्स होते हैं, लोकेशन होता है, तो उसका ताजा उदाहरण आज की डेट में है कि कल किसी ने पोस्ट डाला तो उसके खिलाफ आज एफआईआर रजिस्टर किया गया है। प्रमोद, हांव इतल्याचेर आमचो वेळ सोंपला, हांव इतल्याचेर सांगता, पण म्हाका एक गजाल सामकी स्पश्ट सांगपा जाय की आमी गोंय भरच्यान दर दिसाक कितें जाता हें तुमचे म्हऱ्यान हाडटात। ह्या सगळ्या आमचे रिपोर्टर फिल्डार वतात, सगळे जाण आमी आसतात फिल्डाचेर। एक गजाल लक्षात घ्यात, आमी ही रिस्क घेवन फिल्डार वचून काम करतात सो दॅट तुमचे म्हऱ्यान खऱ्यो बातमी पावच्यो आनी बऱ्यो बातमी पावच्यो। आमी न्यूज बुलेटीन करतात, आमी स्पेशल अपडेट करतात, आमी वेगवेगळे लोकां बरोबर इंटरव्यू करतात। हाजे फाटलो एकूच उद्देश आसता की तुमकां सारकी माहिती पावची। सो जेन्ना ही सगळी माध्यमां आसात, आमचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स आसात जाचेर लाखांनी फॉलोवर्स आसात, युट्यूबाचे लाखांनी फॉलोवर्स आसात, आमच्या फेसबुकाचे लाखांनी फॉलोवर्स आसात। सो अशा परिस्थिती भितर फक्त व्हॉट्सएपाचेर विश्वास दवरून व्हेरीफाय करनासतना तुमच्या हातान तरी एक फेक न्यूज स्प्रेड जावची न्ही हाजी जतनाय घेयात। तुम्ही पळोवपाक शकतात आमचे सगळे रिपोर्टर हांगा आसात जे तुमकां दर दिसाक माहिती दितले, आनी ही एक्सरसाइज आमी लॉकडावन जितले दीस आसा तितल्याय दीस चालू दवरतले। सो कांयच चिंता करनाकात, वी विल ब्रिंग द ऑथेंटीक न्यूज टू यू। इफ यू वॉन्ट टू पास ऑन द ऑथेंटीक न्यूज। इतलेंच सांगता आनी थांबता। थँक्स टू ऑल माय रिपोर्टर्स। वील जॉइनिंग यू बॅक टुमॉरो अगेन। Thank you with more updates and authentic updates. Thank you. Keep watching Prudent.